2017ची निवडणूक जातली तातूंत भाजपा पुराय बहुमतान जिखतली। भाजपा सरकार खोटी आश्वासनां दिवन निवडून येवंक ना। काँग्रेसीचे सदस्यूच जनतेक खोटी आश्वासनां दितात असो आरोप वाळपय भाजपान केला। विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी आता निवृत्ती घेवची अशी मागणी तांणी केल्या। हालींच पिसुल्ल्या जाल्ल्या काँग्रेसीच्या बसकेत आमदार विश्वजीत राणे हांणी भाजपा सरकाराचेर टिका केल्ली। ते फाटभुंयेर वाळपय भाजपा गटान पत्रकार परिशदेचें आयोजन केल्लें। RDX गोवा खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। जे वृत्तपत्रांचे आमकां कळ्ळें की विश्वजीत राणेन म्हटलें की आपण सरकारांत आसतालो, जे खंयचें सरकार आसतालें तितून 70च्या लोकप्रतिनिधी शिवाय सरकार आसचें ना म्हटलें। हांव एक विश्वजीत राण्याक सांगूंक सोदतां, गोंयां भितर 2017ची जी निवडणूक जातली तितून भारतीय जनता पार्टी स्पश्ट बहुमतान सत्तेर येतली आणि आमच्या सहकारी पक्षय भितर नासतालो। आणि अशा परिस्थितीन विश्वजीत राणो आपण सरकारांत आसतालो, म्हणजे खंयच्या सरकारांत आसतालो, तेका स्वताक आयच्या परिस्थितीन दिसता तेका स्वताक पक्षय ना। ह्या भागाचें प्रतिनिधित्व केलें आणि गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री पदूय सांबाळलें। आणि ते म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीन खोटी आश्वासनां दिवन जो जाहीरनामो दिलो तेतून खोटी आश्वासनां दिली। हांव तांकां विचारूंक सोदता की जर कोण 70च्या जनतेक आनी गोंयच्या जनतेक खोटी आश्वासनां दिता आणि खोट्या आश्वासनाच्या जिवाचेरूच निवडून येता जायत जाल्यार ते काँग्रेसचे नेतेच आसा। भारतीय जनता पार्टी जी आश्वासनां दिता ती पूर्ण करपा खातीरूच दिता आणि हेज्या फुडें जी आश्वासनां दिताले ते भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करतली। आयज काँग्रेसचे गोंयांत 9 आमदार निवडून येयल्ले, आयज 9 पैकी तेंचे कडेन आयज कितले आसा हे काँग्रेस पक्षान आत्मपरीक्षण करपाची गरज आसा। आणि फाटली जर 5 वर्सां पयली जाल्यार लोकांनी तांकां लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले, गोंय राज्याचे ऑपोजिशन लिडरय आसा आणि अशा वेळाचेर त्यांच्या फाटल्या 5 वर्सांचो जर हिशोब पळयलो जाल्यार विकास हो शून्य आसा पर्याय मतदारसंघात। अशें एक लक्षात येवपाक लागलें कारण आसा की तांचो जो वय आसा त्या वया प्रमाणे त्यांची काम करपाची जी क्षमता आसा ती आयज तेंचे कडेन उरलेली ना। आणि पर्याय मतदारसंघाच्या लोकांक आयज कळटा आणि खास करून काँग्रेसचे जे युवा कार्यकर्ते आसा तांची मागणी आसा की अशे जाणटे ज्यांचे वय जाला तांचे कडेन डेव्हलपमेंट करपाची क्षमता उरोवंक ना अशांका रिटायर करपाचें। पण म्हाका एक सांगचें दिसता की ज्यांचे वय जाला तांच्यांनी स्वताहून आपण रिटायर जावपाचें